नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवातेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. नॉर्वे भेटेच्या दुसऱ्या दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नॉर्डिक शिखर संमेलनात घेतलो वांटो. आयज सावन 2 दिसां खातीर वतले इटली देशाचे भेटेर. छत्तीसगडांतले बस्तर जाले नक्सल मुक्त. पुराय देशासयत छत्तीसगडांतली उदरगत करपाचो आसा वेस. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी संवसारीक आयर्न ओर संमेलनात गोंयांत मीन वेवसाय परत सुरू करपाचे दिलो भर. वेवसाया सयत पर्यावरण संवर्धन गरजेचें अशें उक्तायलें मत. 21 ते 22 मे मजगतीं पर्यटन संचालनालया अंतर्गत गोंयांत आयोजीत जाता गोवा शॅकथॉन. पर्यटन आनी काम एकठांय हाडपाचो आसा ध्येय. रस्ता सुण्या-विशीं सर्वोच्च न्यायालयांत नोव्हेंबर 2025 दिल्लो आदेश बदलपाक दिलो न्हयकार. वाडट्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेर रस्त्यात सुण्यांक आलाशिऱ्यांत घालप गरजेचें न्यायालय. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नॉर्वेची राजधानी ऑस्लो तिसऱ्या भारत नॉर्डिक शिखर संमेलनात वांटो घेतलो. उद्देगीक, नवीकरणीय उर्जा, संरक्षण, सेगीत उदरगत आनी वेपार सारकिल्ल्या मळार नॉर्दीक देशांसयत भारताची रणनीतीक भागीदारीक घटमूट करप हो ह्या संमेलना फाटलो हेत आसा. शिखर संमेलनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज ऑस्लोत आयसलँडाचे प्रधानमंत्री क्रिस्टसन म्योन फॉस्टरडॉटीर आनी फिनलँडाच्यो प्रधानमंत्री पेटेरी ऑर्पा सयत द्विपक्षीय बसकेत वांटो घेतलो. प्रधानमंत्री मोदी डेन्मार्कच्यो प्रधानमंत्री मेहटू फ्रेडरिक्सन हांचीय भेट घेतली. प्रधानमंत्री मोदी हांणी काल भारत नॉर्वे वेपार शिखर संमेलनात संबोधीत केल्ले. फाटल्या 12 वर्सांत भारतात जाल्ल्या उदरगतीचो नियाळ दितना नॉर्वेक मुखार भारतात गुंतवणूक करपाचें आमंत्रण प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलें. स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी. इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है. आज हम दोनों ने इस एग्रीमेंट के प्रॉमिस को आउटकम्स में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. नॉर्वेचे प्रधानमंत्री जोनास गार स्ट्रो हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची नॉर्वे भेट खूप खास आसा अशें सांगतना भारताची वाडपी संवसारीक भुमिकेचेरूय तांणी उजवाड घालो. India playing such a growing role on the international scene with its contact, with its experience. So that was a useful update from both me and him on how we read the situation, the war in Ukraine, the war in the Middle East, how we are affected, and how can we contribute towards some kind of diplomatic solutions. These wars started for some different reasons. Now we have to find out how they can end. So that was on politics, but it's also been a great day for economic relations. We have a free trade agreement between EFTA countries, of which Norway is one, with Switzerland, Liechtenstein, Iceland, and Norway. A very forward-looking agreement, very ambitious agreement, and we've seen today with companies, economic operators, a great interest in investing in India, which is good for Indian jobs, in Indian welfare, but also for Norwegian jobs. And I'm happy to see also that we have establish what we call a green strategic partnership. So in the businesses of clean energy, carbon capture and storage, storage of renewable energy, Norway and India can do a lot. And all of these issues have been well prepared in preparation for this meeting, and I think we have delivered well on them. नॉर्वे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सांजे इटलीच्या भेटेर वचपाक भायर सरतले. 19 ते 20 मे मजगतीं इटलीच्यो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हांच्या आग्रहाक मान दिवन ते रोम शारांत वचपाचे आसात. तांचे हे भेटे विशीं इटलीत स्थायीक जाल्ल्या भारतीयां मदीं बरीच उमळशीक दिसून आयल्या.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची इटली भेट म्हळ्यार थंय स्थायीक जाल्ल्या भारतीयां खातीर उमेद, आस्त आनी अपेक्षांचे स्रोत जावन आसा. इटलीच्या रोम शारांत स्थायीक जाल्ले मूळ भारतीय वंशाचे फादर विजय टोको हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या भेटे विशीं उमेद उक्तायतना तांच्या ह्या भेटेंतल्यान दोनूय देशां मजगतीं शिक्षा, अर्थवेवस्था, संस्कृताय तशेंच संवसारीक शांतताय सशक्त करपाक समजिकाय जातली अशी आस्त उक्तायल्या. प्रधानमंत्री के आने से हम ये दोनों देशों में एक तो रिश्ता मजबूत होगा, जिसके चलते हम अनेक क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, एजुकेशन, इकोनॉमी, कल्चर, ऑल्सो फॉर ग्लोबल पीस. उसके लिए हम ये दोनों देश मिल करके काम कर सकते हैं. हर्ष है कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को बहुत पहले से वो खबर हो चुकी है. गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज छत्तीसगडाच्या जगदलपुरात केंद्रीय विभागीय मंडळाच्या 26व्या बसकेत वांटो घेतलो. बसकेत नक्सल प्रभावित वाठाराविशीं उलोवप करतना गृहमंत्री अमित शाह हांणी छत्तीसगडांतलो बस्तर हो प्रभावित वाठार पुरायपणान नक्सल मुक्त जाला अशें जाहीर केलें. तशेंच कितलेशाच काळासावन काँग्रेस शासना अंतर्गत गरिबी सोंसपी लोकांनी नक्सलवादाचो मार्ग आपणावन राज्याच्या उदरगतीत खंय तरी आडमेळी हाडल्यो अशें गृहमंत्र्यांनी सांगलें. ये बड़ा आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया. मित्रों, इसमें कुछ तिथियों का बहुत बड़ा महत्व है. पहली तिथि 13 दिसंबर 2023, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बनी. क्योंकि केंद्र में तो मोदी जी की सरकार पहले भी थी, परंतु यहां पर कांग्रेस की सरकार. और मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, ढेर सारी ऐसी नॉन बीजेपी सरकारों ने नक्सल मुक्त अभियान में हमारा समर्थन किया है, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया. तशेंच नक्सल प्रभावित वाठारांनी परत एकदा उदरगतीचे बीज रोवपा हेतान घर मंत्रालयान एक विस्तारीत आराखडो तयार केला आनी ह्या वाठारांत एक व्हड डेअरी नेटवर्क सुरू करून प्रभावित लोकांक अर्थीक आदार दिवपाचो यत्न सरकार करतले अशें लेगीत गृहमंत्र्यांनी ह्या वेळा उलयतना सांगलें. नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है. गृह मंत्रालय ने इसका एक वैज्ञानिक रोड मैप बनाया है और भले विजय भाई ने शुरुआत में कहा कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, मैं ऐसा मानता हूं कि सुरक्षा से विश्वास, विश्वास से विकास, विकास से समृद्धि और समृद्धि से संतृप्ति की यात्रा जब समाप्त होगी तभी बस्तर को नक्सल मुक्त माना जाएगा. व्हिएतनाम देशाचे भेटेर गेल्ले संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी व्हिएतनामाचे राष्ट्रपती टॉलाम हांचे सयत भेट करून दोनूय देशां मजगतीं संरक्षण संबंधीत समजिकाय वाडोवपाचेर भर दिलो. एक्स माध्यमाचेर घाल्ल्या संदेशात संरक्षण मंत्र्यांनी दोनूय देशां मजगतीं आशिल्ले नाते हे विश्वास, समान मूल्य तशेंच संरक्षण, सुरक्षा आनी प्रादेशीक स्थिरतायेच्या कबलातीचेर तिगून आसा अशें नमूद केलें. आपले भेटे वेळार तांणी व्हिएतनामाच्या संरक्षण मंत्र्या वांगडा लेगीत द्विपक्षीय संवाद साधलो. उपरांत दोनूय फुडाऱ्यांनी व्हिएतनामाच्या नौदळ अधिकाऱ्यांच्या महाविद्यालयात भाशा कक्षाचें उक्तावण केलें. ते भायर दोनूय फुडाऱ्यांच्या हजेरेंत भारत व्हिएतनाम मजगतीं सुधारीत व्यापक रणनीतीक भागीदारी वाडोवपी AI आनी क्वांटम तंत्रगिन्यान संबंधीत कबलातीचेर सयो जाल्यो. नवी दिल्लीत कापड मंत्रालयाच्या वतीन राष्ट्रीय परिशदेचे आयज आयोजन जालें. नव्या काळांतले कापड, नवाचार, संशोधन आनी फुडार ह्या विशयाचेर आधारीत हे परिशदेंत भारताचे
कपडे तंत्र परिस्थिती सशस्त्र करपाचेर मंथन जातले. तशेंच टिकाऊ आणि फुडाराक अनुकूल अशा 10 कपड्यांच्या प्रकाराक हे परिशदेच्या माध्यमांतल्यान उर्बा दिवपाचो हेत आसा. परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात केंद्रीय कापड मंत्री गिरिराज सिंग हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला फुडल्या 5 वर्सां भितर संवसारीक पावंड्यार भारतात तयार जावपी कपड्यांच्या प्रकारांत एक वेगळी वळख तयार करून दिवपाचेर भर दिलो. तशेंच शेतकारांची येणावळ वाडोवप आनी उत्पादन 1 लाख मेट्रीक टना मेरेन वयर व्हरपाचेर तांणी आपल्या उलोवपांत भर दिलो. बीड है, रेमी है, फ्लैक्स है, सीसल है, नेचुरल बैम्बू फाइबर है, मैकेनिकल, पाइनएप्पल है, ये सिंबल है और सबसे बड़ा बनाना और सब मिलाकर के 10 फाइबर है. मोदी जी के नेतृत्व में टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने पूरा एक कॉन्सेप्ट नोट भी आज लॉन्च किया है, जिसमें इंडस्ट्री, रिसर्चर और टीआरए सबको साथ करके आज हम उम्मीद करते हैं कि हम 5 साल में 1 लाख मेट्रिक टन पर हम ले जाएंगे. सर्वोच्च न्यायालयान रस्त्यात सुण्याविशीं नोव्हेंबर 2025 दिल्लो निर्णय फाटीं घेवपाक आयज स्पश्ट न्हयकार दिलो. ह्या निर्णयाअंतर्गत सार्वजनीक सुवातींतल्यान वाशिनीकरण वा नसबंदी खातीर उबारिल्ल्या रस्त्यात सुण्यांक आलाशिऱ्यांत भरती करपाचो आदेश न्यायालयान दिल्लो. आयज न्यायाधीश विक्रमनाथ हांच्या फुडारपणा खाला बशिल्ल्या खंडपीठान आदल्या आदेशात बदल करपाची मागणी करपी याचिका भायर उडयतना दिसान दीस ल्हान भुरगीं, जाणटी तशेंच प्रवाशांचेर सार्वजनीक सुवातींनी वाडपी सुण्यांच्या हल्ल्याच्या प्रमाणात दिसान दीस वाड जाल्ल्यान ही प्रकरणां नदरेआड करूं नजो अशें सांगतना न्यायालयाच्या आदेशाचें उल्लंघन करप्यां आड सक्त कारवाय करपाचे निर्देश लेगीत न्यायालयान दिले. भाजपाचो फुडारी विजय गोयल हांणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाक येवकार दितना लोकांची सुरक्षीतताय लक्षात घेवन न्यायालयान घेतिल्लो हो निर्णय समाजाचे हित आसा अशी प्रतिक्रिया दिली. मानेगी मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं. जो 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे उसके खिलाफ कुछ डॉग फीडर्स, एनिमल लवर्स की संस्थाएं गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर से उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे पिछले आदेश लागू रहेंगे. आज के ऑर्डर के सबसे बड़ा जो वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुत्ते अग्रेसिव हैं और जो कुत्ते को रेबीज है उनको मारने की इजाजत दे दी है कि इनको यूथेनेसिया दिया जा सकता है, इनको बाड़ों में बंद किया जा सकता है. खुद सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी जो बड़ा वो किया है कि भाई हम इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे. अब हाई कोर्ट इस बात को देखेगी कि जो राज्य सरकारों के अधिकारी हैं, सिविल अथॉरिटीज हैं, वो हमारे आदेशों का पालन करने या नहीं कर रहे हैं और अगर हमारे आदेशों का पालन नहीं होगा तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे. खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. स्वामी विवेकानंद ने वेद, वेदांत और भारतीय दर्शन को पूरी दुनिया तक पहुंचाया. उनके विचार हमें सिखाते हैं कि हम जीवन को कैसे समझें और उसकी दिशा को बदलें. अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 जल्द आ रहा है डीडी नेशनल और डीडी भारती पर. डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. खान सर ने लगाई केबीसी में फिजिक्स की क्लास. ये सख्त है एकदम, तो न्यूट्रॉन हो गई है. न प्लस से मतलब है न माइनस से मतलब. हम हो गए प्रोटॉन. ये दोनों एक साथ रहते हैं न्यूक्लियस में. जितना हम प्लस है ना, आप हैं इलेक्ट्रॉन उतना ही माइनस में. अब हम चाहेंगे आपको खींचे, आप चाहेंगे हमको खींच ले. दोनों दम लगाएंगे तो आप ऐसे घूमने लगेंगे. बहुत बढ़िया. मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा ये जो अभी आपने सिखाया है. सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर. प्रनियोकार पळोवया मुखावेली खबरो.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पत्रकारांकडे उलयतना आयज राज्य मंत्रिमंडळाचे बसकेत घेतिल्ल्या निर्णयाची म्हायती दितना आयचे बसकेत सामान्य विशयांचेर चर्चा जाली आनी कसलेच खासा निर्णय घेतिल्ले ना अशें स्पश्ट केलें. आयचे बसकेत जुंता हावस तशेंच सरकारी क्वॉर्टर्स सारकिल्ल्या प्रकल्पांची उंची वाडोवपा विशीं आयचे बसकेत उलोवप जाल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें. ते भायर तांणी आपल्या बेंगळूर भेटी विशीं लेगीत पत्रकारांक म्हायती दिली. गव्हर्मेंटाचे जे 2-3 प्रोजेक्ट आहा ताका एडिशनल हायट दिवपाचें कॅबिनेटान एप्रुवल केला. फॉर एग्जाम्पल आमी आमची जुंता हावस बिल्डींग बांदता, गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आमी बांदता. ओके, तांकां एडिशनल हायट एफएल दिवपाचो तें एक डिसिजन आशिल्लें. आनी दुसरें मायन्साचें डिसिजन आशिल्लें ते रिप्लेसमेंट ओवर दिवपाच्या संदर्भात हेजें नांव याद ना. बाकीचे रिपीट डिसिजन. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन आयर्न ओर हे कार्यावळीत वांटो घेतलो. ह्या कार्यावळी अंतर्गत मीन वेवसायांतले भागीदार, धोरणां रचपी तशेंच तज्ञ एकठांय येतात. मेटलॉजिक्स PMS हांणी आयोजीत केल्ल्या ह्या परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलोवप करतना गोंय सरकार राज्यांत परत एकदा पर्यावरण सांबाळून मीन वेवसाय सुरू करपाचेर केंद्र सरकारा कडेन आग्रो करत आसा अशें नमूद करतना मीन वेवसाय हो राज्याच्या आनी देशाच्या उदरगती खातीर म्हत्वाचो आसलो तरी पर्यावरणाचें संवर्धन करून हो वेवसाय घडोवन हाडप गरजेचें अशा उतरांनी मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत भर दिलो. Mining activity in Goa must always balance the economic development and the environmental responsibility. The government of Goa remains fully committed to ensure the scientific mining practices, strictly environmental compliances, reclaim the measures, offset the water conservation and community welfare. Responsible mining is not only merely the regular requirement, it is the essential, the long-term economic sustainability and social acceptance. The technology transparency, environmental responsibility and the community participation must be the pillar of the next phase of the mining development in India. I am confident that the conference such as this will play an important role in shaping the future directions of the iron ore and steel sector. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी संवसारीक वस्तू संग्रहालय दिसा निमतान गोंय विज्ञान संस्थान तशेंच गोंय वस्तू संग्रहालय संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या माय ओन कलेक्शन ह्या प्रदर्शनाची पळोवणी केली. ह्या वेळार तांणी खासगी वस्तू संग्रहालया खातीर सरकारान जाहीर केल्ल्या तरेकवार अर्थीक अनुदान येवजण्यांचें लेगीत वितरण केलें. प्रदर्शनाची पळोवणी केल्या उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना गोंय सरकार बेगोबेग सरकारी संग्रहालया खातीर इमारत उबारतले आनी हातूंत कितल्याशाच वर्सां सावन संवर्धन केल्ल्या आनी गोंयचे गिरेस्त दायज दाखोवन दिवपी वस्तू आस्पावीत आसतल्यो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. हांवें आतांच डायरेक्टर ऑफ म्युझियम आनी सेक्रेटरी दोगांयकूच सांगलां की सगळे म्युझियम आयडेंटिफाय करचे, आमच्या वेबसायटीचेर घालचे, जेणे करून टुरिस्टांक जर कळपाक जाय की प्रायवेट म्युझियम खंय खंय आसात जाल्यार तांच्यांनी ते एड्रेसीस पळोवन त्या प्रायवेट म्युझियम पळोवपाक वयचे. सो मेनी पीपल हू आर इंटरेस्टेड इन दीस टायप ऑफ वर्क, लोकांक इंटरेस्ट आसता ते कळप हे गरजेचें आसा. कारण गोंयाक तशी पळोवंक वचत जाल्यार आमची लिगसी आसा, वी हॅव द कल्चरल हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज. खूब म्हणजे इट इज नॉट ओनली द पोर्तुगीज एरा, सिन्स फ्रॉम द सातवान ते कदम म्हणजे हे पळोवंक वचत जाल्यार इसवी 1 पासून ते इसवी जवळपास 14 पर्यंत आमची जर हिस्ट्री काडीत इट इज अ बिग हिस्ट्री आणि ती पळोवपा खातीर आणि तेजी आमी ती म्हणजे तातूंतले काही हे जे आसा पळय आयजूय बी राखून दवरले आसा. आमी बरेचशे फावटी सांगता आसतना फक्त पोर्तुगीजाचीच हिस्ट्री लोकांक सांगली वता, बट ताच्या पेक्षा आमची कल्चरल हेरिटेज ही खूब व्हडली आसा. ती न्यू जनरेशनाच्या पर्यंत पावपाक जाय, यंग जनरेशनाक ती कळपाक जाय आनी इट इज नॉट ओनली द गव्हर्मेंट बट ती प्रायवेट सेक्टरांतल्यानूय सगळ्या खातीर कळची म्हणून सरकारान अशा पद्दतीच्यो ह्यो स्किम्स आमी लॉन्च करता. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी एक्स माध्यमाचेर व्हिडिओ संदेश घालून 21 ते 22 मे मजगतीं आयोजीत जावपी पर्यटन संचालनालयाच्या गोवा शॅकथॉन ह्या कार्यावळी विशीं म्हायती दिली. गोंय हे बऱ्याच काळा सावन एक पर्यटन केंद्र म्हणून संवसारभर नामना जोडून आसा. कोविड काळात वर्क फ्रॉम होम ही संकल्पना चलणुकेत आयिल्ल्यान पर्यटन आनी काम ह्यो दोनूय गजाली एकठांय हाडून वर्क
फ्रॉम गोवा हे माध्यम लोकांक उपलब्ध करून दिवप हे ह्या कार्यावळीचे मुखेल केंद्र आसतले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी जारी केल्ल्या व्हिडिओत कार्यावळी विशीं विस्तारान माहिती आसा. Work is changing. Over the last few years, technology has completely transformed the way people work, collaborate, and innovate. Today, professionals are no longer limited by offices or even cities. More and more people are looking for flexibility, creativity, collaboration, and better quality of life alongside productivity. Recently, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji also encouraged India to embrace more flexible work cultures and work from home practices wherever possible as part of a more connected and efficient future. That thought has been on my mind for some time now. If people can work from home, why not from Goa? Across the country, we are already seeing founders, creators, designers, IT professionals, and people from creative and digital industries increasingly choosing Goa as a place to work, build, and create from. Goa naturally offers the right environment for this shift: strong connectivity, a growing startup and creator ecosystem, inspiring surroundings, and a lifestyle that encourages creativity and innovation. With this vision, on 21st and 22nd May 2026, the Department of Information Technology, Electronics and Communication, Government of Goa is organizing the Goa Shackathon. Goa Shackathon is a beachside work from Goa experience that will bring together startups, creators, founders, students, innovators, and professionals from all across the country. Over these 2 days, participants will experience founder talks, creative sessions, AI workshops, networking, beachside co-working, live music, water sports, and sunset collaborations, all designed around the future of work. For us, this is a part of a larger vision for Goa, not just as a destination people visit, but as a destination people choose to work, build, and create from. The Goa Shackathon. Work, unwind, repeat. Come experience a new way to work from Goa. See you all very soon in Goa at the Goa Shackathon 2026. Thank you. देव बरे करू. दिवचल तालुक्यातल्या 3 मतदारसंघाच्या भाजपा समर्थकांनी आयज दिवचलच्या पोलीस स्थानकाचेर मोर्चावरून मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या आड वादग्रस्त भाषण करपी स्वप्नेश शेलयकार हांका अटक करपाची मागणी केली. सुमार 100 भाजपा समर्थकांनी पोलीस स्थानकाचेर वचून हे विशीं सविस्तर पत्र पोलीस निरीक्षक विजय राणे हांका सुपूर्द केले. राणे हांणी हे विशीं कायद्याप्रमाण कारवाय करपाचें लेगीत उतर दिलां. भाजपा समर्थक अंकुश नायक हांणी हे विशीं खोलायेन माहिती दिली. दोतोराचेर उलयता आसतना दोतोराचेर फॅमिलीचेर स्टेटमेंट करता आसतना जिबलेक तुज्या हाडना ते सांबाळून उलय. एकदा दोनदा सहन करतले, परत परत सहन करपाचें ना. दुसरें, तूं परत स्टेटमेंट करता कोणी तरी व्हॉट्सअपाचेर घातला तो आणि सांगता की कार्यकर्ते कितले आसा, तुम्ही निर्लज कार्यकर्ते असले येतले. आमकां आमच्या दोतोराचेर अभिमान आसा. आयज तुजो उलयला आमी फक्त इतलेच जाण येयल्या कार्यकर्ते. तुका जर दिसता आणि तू जर परत स्टेटमेंट करता जाल्यार आसा थंय आमी सगळे येतले. आमच्या दोतोराचेर आमच्या अभिमानाचेर तू परत उलोवचो ना. तुजे कितें आसा, तू एक्टिविस्ट, आमी मान्य करता तू एक्टिविस्ट बरे कार्य करता, पूण खंयचो स्टेटमेंट करता आसतना चिंतून करपाचो. जो दोतोर आसा सकाळचो तो रातचो 1-2 पार्टी खातीर काम करता, आमच्या गोंया खातीर काम करता. तेका तेजेर एक सुद्दां सेंटेन्स कोण उलयलो आमकां हर्ट जाता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा भितरले वाद काबार जावचे सोडून दिसान दीस विचित्र रूप घेत आसा. पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार हांकां तांची भुमिका स्पश्ट करपा खातीर पक्षान बसके खातीर आपयल्ले, पूण आमदार बोरकार हांणी हे बसकेत वांटो घेवंक नाशिल्ल्यान राजकीय हालचालीक नेट आयला. पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब हांणी पत्रकार परिशद आपोवन हे विशीं प्रतिक्रिया दितना खंयचोच मनीस हो पक्षा परस व्हडलो ना अशें सांगतना मतभेद चर्चा करून पक्ष सोडोवपाचो यत्न करूंक सोदता, पूण त्या खातीर विरेश बोरकार हांणी लेगीत प्रतिसाद दिवप गरजेचें अशें तांणी सांगलें. म्हणून आमी चिंतले की आमचे रिलेशन क्लोज रिलेशन एक फ्रेंडली रिलेशन आसा, सो तेका लागून आमी चिंतले की एटलीस्ट आमकां तरी मेळोन कितें तें सांगचें.
फाल्यां जर ताका दिसता की हेतूंतले ह्या तिनांतलोय आनी जर कोण कट ऑफ जावपाक जाय सो एटलीस्ट दोग जाण कोणा कडेन जर बसपाक जाय ती नांवांय तेणी तेच्या कमिटीच्या तेच्या ऑफिसाच्या थ्रू आमकां सांगची बाबा हे दोग जाणां कडेन आपूण उलयतलो म्हणून सो ते दोग जाण आमकां प्रॉब्लेम काय ना दोग जाण मिनिमम 2 खंयचे चूज केल्या जाता तिगूच जाण जाय अशें आमकांय काय कंपल्शन जर हे सगळें जो मॅटर आसलो गोवा फॉरवर्ड पक्षान 25 मे 2026 सावन राज्यव्यापी वांगडीपण मोहीम सुरू करपा विशीं माहिती दिवपा हेतान पत्रकार परिशद आपयली. पक्षाचे महासचिव मोहनदास लोलयेकार हांणी आपयल्ले हे पत्रकार परिशदेंत संघटनात्मक पावंड्यार सुदारणा करपाचे दिकेन पक्षाचे साबार ब्लॉक समिती बरखास्त केल्या अशी माहिती दिली. गोंय घटक राज्य दीस मेरेन पक्ष पयल्या पावंड्यार 12 ब्लॉक समिती कडेतले आनी हातूंतल्यान पक्षाक राज्यांत एक नवी दिका फावो जातली अशी आस्त पक्षाचे संघटनात्मक महासचिव दुर्गादास कामत हांणी सांगले. मेंबरशीप लॉन्च जातली सो पक्षान असो एक निर्णय घेतला युनानिमसली स्टेट एक्झिक्युटिव्हान की जितले आमचे ब्लॉक्स आसात आनी सेल्स आसात वेगवेगळे ते म्हणत मागीर फिशरमॅन सेल कल्चरल सेल आनी 2-3 वेगवेगळी सेलां आसा ही सगळीं सेलां आमी भितर आयच्यान डिजॉल्व करता हाच्या खातीर की जी मेंबरशीप करता आमी हो मेंबरशीप करपाचो हेतू म्हणल्यार नवो पूल टॅलंट हाडपाक खातीर संघटने भितर ऑर्गनायझेशन जर वाडटले जाल्यार वेगवेगळ्या मतदारसंघातले नवीन टॅलंट पूल आमी हाडूंक जाय भुरग्यांक वावर दिवंक जाय आनी भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म दिवंक जाय. लोकोत्सव सारकिल्ल्या उपक्रमांतल्यान गोंयची संस्कृताय दायज आनी परंपरेची वळख संवसाराक जावची म्हणून सरकार यत्न करता अशें कला आनी संस्कृतीक मंत्री रमेश तवडकार हांणी हालींच आयोजीत जाल्ल्या संगीत मराठी नाट्य महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना सांगलें. कुट्टाळेच्या जगन्नाथ शेट कला संस्थेच्या 20व्या स्थापनूक दीस निमतान कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या जोडपालवान ह्या महोत्सवाचें आयोजन जाल्लें. ह्या कार्यावळी अंतर्गत गोंयच्या तरेकवार संगीत नाट्य कलाकारांचो लेगीत भोवमान जालो. अफगाणिस्तान आड जावपी एका दिसाच्या क्रिकेट खेळामाळे खातीर भारतीय पंगडाची निवड जातली. निवड प्रक्रिये वेळार बॉलर जसप्रीत बुमराह आनी रोहित शर्मा हांच्या फिटनेसा विशीं खासा चर्चा जातली. 6 जूनाक भारत अफगाणिस्ताना मदीं एक कस लावपी क्रिकेट खेळ जातलो. ते उपरांत एका दिसाचे खेळ धर्मशाला लखनौ आनी चेन्नयत 14, 17 आनी 20 जूनाक जातले. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.3 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.9 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. नॉर्वे भेटेच्या दुसऱ्या दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नॉर्डिक शिखर संमेलनात घेतलो वांटो. आयज सावन 2 दिसां खातीर वतले इटली देशाचे भेटेर. छत्तीसगडांतले बस्तर जाले नक्सल मुक्त. पुराय देशा सयत छत्तीसगडांत लेगीत उदरगत करपाचो आसा हावेस गृहमंत्री अमित शाह. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी संवसारीक आयर्न ओर संमेलनात गोंयांत मीन वेवसाय परत सुरू करपाचेर दिलो भर. वेवसाया सयत पर्यावरण संवर्धन गरजेचें अशें उक्तायलें मत. 21 ते 22 मे मजगतीं पर्यटन संचालनालया अंतर्गत गोंयांत आयोजीत जाता गोवा शॅकथॉन. पर्यटन आनी काम एकठांय हाडपाचो आसा ध्येय. आनी रस्त्यात सुण्या विशीं सर्वोच्च न्यायालयान नोव्हेंबर 2025 दिल्लो आदेश बदलपाक दिलो न्हयकार. वाडट्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेर रस्त्यात सुण्यांक आलाशिऱ्यांत घालप गरजेचें न्यायालय. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.